येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव फ्रांसीस कोयलो. आयज आमी हिंगा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आमच्या वांगडा आहा बाय सेसिल रॉड्रिगेज, सुनील शिंगणापूरकर, आमचो चेतन बाब सालिगांवचो यूथ एंड लीडर एंड आप लीडर, आनी आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब जसन बोम्स साऊथ गोवाचो. आमी काल सान आमी जे आयकलां गोविंद गावडेन एक इव्हेंट आहलो पळय, उटा असोसिएशन ST समाजाचो पळय इव्हेंट आहलो, त्या इव्हेंटान जे गोविंद बाब उलयला ते उलोवप जाल्या उपरांत आमी सकाळीं चिंतलेलें की श्रम शक्ती भवन कोण फायली पास करता ते आमी सोदूंक येतले म्हणून आमी 4-5 जाण हिंगा रोखडे सकाळीं पावलेले आनी हिंगा श्रम शक्ती भवनान आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लें की कोण फायली हिंगा पास करता, कित्याक आमचेय बारीक लोकांचे फायली आहा तेय पास जावंक जाय. जालां कितें, हिंगा कोण फायली पास करता तो आमकां अजुनूय मेळोंक ना. आमी सोदीत आसतले, पूण आमचे गोंयचे सरकाराचे पळय कितें जालां ते सगळे गोंयकारांनी मातशें नोट करून घेवचें. पयले आमचो पळय तालिगांवचो आहा तो तेणें म्हणलेलें की सरकार पयशे घेता. तेजे उपरांत मडकयकरान म्हणलेलें की तेजी फायल पास करपाक कोणें 15 लाख मागलेले आनी तेजें मागीर काम जाल्लें. आतां ह्याच सरकाराचो आतां सद्या मंत्री आहा तो सद्या ते कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आहा, सद्या ते कडेन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आहा, आनी 2-3 मिनिस्ट्रीज आहा ते कडेन. सिटींग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हॅज सेड की तेजे ऍडमिनिस्ट्रेशनान म्हणजे त्यांच्याच सरकाराच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान फायली पास जायना आनी त्या फायली पास करपाक हिंगा श्रम शक्ती भवनान कोणाक तरी मेळोवचें पडटा, कोणाक तरी कितें दिवचें पडटा आनी मागीर तेंचे फायली फुडें वयता म्हणून. आमी ह्याच श्रम शक्ती भवनान शक्ती घेवन येयल्या कित्याक आमकां मनीस मेळपाचें म्हणून. कित्याक गोंयांत कितें चल्लां तें आमकां हिंगा कळटलें. लोकांक हेणी फोटोवपाचो पळय धंदो आहा न्हू कितल्या स्थलार पावयला तो आत्तां आख्ख्या गोंयकारांक कळोंक जाय. दिस इज बिकम एब्सोल्युटली रिडिक्युलस एंड इट इज बिकम नॉनसेन्स. द मिनिस्टर हिमसेल्फ इज सेइंग की ऍडमिनिस्ट्रेशनान फायल तेंची पास जायना. हेंचें कितें जाता हांव तुमकां सांगता. तुमकां कला अकॅडमीची हांव एक उदाहरण दिता. कला अकॅडमीचे हितून आमी चौकशी केल्ली, LAQs घाल्लेले, RTI घाल्लेले, तितून आमकां कळलां की कला अकॅडमीची पळय कॉन्ट्रॅक्टराक त्यांनी अवॉर्ड दिवचे टायमार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या अहल्याच एक मिनिस्टराचे कॅबिनेट मिटिंगान मिनिस्टरान नोट दिल्ली हुंय. हें आमी हुंच्याच सरकारान पळोवंक ना, इंडियेच्या हुंच्या सरकारान पळोवंक ना, महाराष्ट्रान पळोवंक ना, आख्खे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पळोवंक ना, जगान हुंच्या सरकाराक पळोवंक ना की मिनिस्टर कॅबिनेट नोट बरयता, कॅबिनेट मिटिंगाक नोट पास करता की सो एंड सो शूड बी अपॉइंटेड कॉन्ट्रॅक्टर. हे पळय आहा पळय तितले मंत्री ओहली कामां हेंची पोस्ट डिफॅक्टो पोस्ट फॅक्टो हे सगळे तेणी हे यंत्रणा वापरून ते अपॉइंट करता कॉन्ट्रॅक्टरांक. अपॉइंट कॉन्ट्रॅक्टर जाता, कॉन्ट्रॅक्टर मागीर कला अकॅडमीची पाड घालता, मागीर कॉन्ट्रॅक्टर येवन म्हणटा की कला अकॅडमीचो स्टाफ सारको ना, कला अकॅडमीची ऍडमिनिस्ट्रेशन सारकी ना. हेजो अर्थ कितें जालो, पयशे हाडले गोविंद गावडेन नाजाल्यार CMान नाजाल्यार दोगांयनी मेळोन पयशे हाडल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे तेंच्या हातीन दिल्या कित्याक तेणी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला, खंयच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान अपॉइंट करूंक ना. ऍडमिनिस्ट्रेशनाक आत्तां ते ब्लेम करता. ते म्हणटा की कला अकॅडमीचो पळय थिंगा स्टाफ आहा तो सारको, आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय ब्लेम करता आनी CMूय ब्लेम करता. टेक्निकल फॉल्ट आहा म्हणटा. कोण टेक्निशियन आहा, आमचे गोंयकार थिंगा टेक्निशियन बसला. ऍडमिनिस्ट्रेशनान कोण बसले, आमचे गोंयकार बसले. तेंका बावड्यांक तेंचे जॉब सांबाळूंक जाय म्हणून ते उगी बरे बसता थिंगा. जाता कितें, हे कोत्ता गडबड, हे हाता पयशे आनी मागीर तेंच्या मध्ये फूट जाली, तेंच्या मध्ये गडबड जाल्या उपरांत मागीर ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर घालप की ऍडमिनिस्ट्रेशन फायली पास करना. अरे त्याच ऍडमिनिस्ट्रेशनाक तुम्ही नाकारून डायरेक्ट नॉमिनेशन करता, त्याच ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे फुस्तार तुम्ही पयशे घेता. तोच ऍडमिनिस्ट्रेशन आमकां सांगता फाटल्यान सान लुवान उलोवन सांगता की सर मंत्र्यान पयशे मागले म्हणून आमी पयशे मागता, नाजाल्यार आमकां तुमगे पयशांची गरज ना. तोच ऍडमिनिस्ट्रेशन सांगता. आनी हेंका पळय आतां हेंच्या गोमट्याक पळय येयला पळय तेन्ना ह्या मनशाचे गोविंद गावडेचे आतां गोमट्याक पावला. गोमट्याक पावल्या उपरांत ऍडमिनिस्ट्रेशनाक फोंडान घालता की हे आमी लोकांक क्लियर करूंक सांगता की आमी येयलेली श्रम शक्ती भवनान हिंचो पळय लोक आहा तो गोंयकार आमचो, तो ऍडमिनिस्ट्रेशनान सरकारान काम करपी लोक ते बेकार पडलेले ना. तेंकां कोणें हे फोर्स करूंक ना की पयशे घे पयशे घेयनाका. तेंकां फकत मंत्र्यांनी फोर्स केला. दे आर नॉट डुईंग दिस आउट ऑफ देअर ओन अकाउंट. तेंकां फकत मंत्री सांगता पयशे घेयात आनी आमकां जमो करून दियात म्हणून ते पयशे घेतात.
आणि मागीर यांच्या मंत्र्यांची फूट जाले उपरांत यांचे ऍडमिनिस्ट्रेशन पावता. आमचे गोंयचे सरकार पळय आहा हे आख्ख्या देशान गोंयांत लॉज हाडपाची कामां ते सरकार कोत्ता आनी हो गोविंद गावडे कोत्ता. आनी गोविंद गावडे आतां कित्याक कोत्ता? कित्याक तेंची ती चालू आहा कॅबिनेट रिशफल चालू आहा, कितें चालू आहा तें आमी नको. बट नाव द टायम हेज कम ते एकामेकाकूच मारूंक चालू जाले. आनी जाता कितें? गोयन सफर, गोयन पीपल आर सफरींग, गोयन वर्क इज सफरींग. कितेंय जॉब जावंक जाय जाल्यार फायली मूव जायना, कितेंय काम जावंक जाय जाल्यार फायली मूव जायना, कितेंय मेंटेनन्स जावंक जाय जाल्यार कांयच मेंटेनन्स जायना. पुलीस स्टेशनां चेंज करूंक जाय, पुलीस स्टेशनां चेंज जायना. पॅन्जीम पुलीस स्टेशनान आमी सांगलेलें तांकां मातशें तुमी टॉयलेटी तरी साफ करून घ्या. टॉयलेटी साफ करून घेवपाक तांकां पळय सिद्दीकी आहा पळय तेन्ना फिनायल रोखडी मेवता, पूण तेंची पॅन्जीम पुलीस स्टेशनान टॉयलेट साफ जायना कित्याक थिंगा ऍडमिनिस्ट्रेशनाची फायली मूव जायना. आनी हो पळय गोविंद गावडे आहा तो आमकां सांगता की हिंगा ह्या लोकांनी फायली पास घेवपाचे पयशे घाल्या. एवरीवन इन गोवा शूड नो गोविंद गावडेन पयशे हाडल्या आनी कला अकॅडमी पाड घाला, आख्खें पळय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पाड घाल्या, टोटल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. तेणी आमकां व्हडले व्हडले शपथां सांगलेली आमी 100 कोटी कोत्ता, नॅशनल गेम्स गोंयांत हाडटा, गोंयांत हाडल्या उपरांत सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम बेस्ट जातलो. बेस्ट जाल्या उपरांत आमचे गोंयचे पळय भुरगे आहा ते स्पोर्ट्सान फुडें सरतले. कांयच जावंक ना, झिरो जाला, कांयच म्हणजे कांयच जावंक ना. कित्याक हेणी होकोत पयशे हाडल्या आनी आतां ब्लेम गेम चालू जाला. हेंकां कळलां की ताका काडपाचो आहा, हो ताका कळला तो जाणा ताका काडपाचो आहा, म्हणून ब्लेम गेम चालू जाल्या. आणि द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज number 1 Pramod Sawant and number 2 the BJP entire party and the government of BJP. There is no two ways about it. I'll repeat it again. Pramod Sawant, you are clearly responsible. Okay, Govind Gowde was just a pawn who was used to make more money. Now that he's being thrown out, he's talking big, and you have made all of that happen. तुवें पयलेसानूच सारकें केल्लें आनी पयलेसान तुवें पयशे हायनालो आनी जॉब्स विकीना आहलो आनी हें करना आनी सगळें आख्खें गोंय विकीना आहलो जाल्यार गोविंद गावडे कोच्चो ना आहलो. गोविंद गावडेन तेंच केलां, तुवें तेंच कोत्ता आनी आतां तुमच्या मदें फूट जाल्या म्हणून तुमी एकामेकाक हें कोत्ता. आमकां गोंयकारांक पिश्यान गाडी काडपाचें तुमचें यंत्रणा चलची ना. वी हॅव नॉट गॉन मॅड, वी हॅव आवर ब्रेन्स, वी अंडरस्टूड देन, वी अंडरस्टँड नाव, and we are going to go and educate the public and tell the Goan public that this nonsense is not going to work. Thank you. आमचे गोंय आख्खे जगभर फामाद आहा फॉर सँड, सी एंड फन म्हूण, पूण आयज सगळ्याक फामाद जाला स्कॅम स्टेट ऑफ इंडिया म्हूण. वयता थंयसर चोय सगळीं स्कॅमां भायर सरता, जावं जॉबाचे, लँडाचे, सगळीं स्कॅमां. आयज खंयच्याय डिपार्टमेंटांत वच, सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांत आमचे गोंयकारूच काम करता. 90% ऑफ द वुमन्स आर वर्किंग इन एवरी डिपार्टमेंट. पूण जेन्ना गोंयकार थिंग काम करूं म्हणजे आपलें काम घेवन वयता, फायल घेवन वयता, जाल्यार ते कडेन पयशे मागता. गोंयकार गोंयकाराक पयशे मागता. कित्याक? ते सांगता आमकां वयर तोंड दिवपाक जाय म्हणटा. एक खंयच्याय डिपार्टमेंटांत खंयच्याय डिपार्टमेंटांत एक फायल पास जायना. कित्याक? सगळ्या वयर थिंगसर पयशे आनी सगळ्या डिपार्टमेंटान बीजेपीन आपले एजंट बसोवन दवरलो आहाय. वयत त्या डिपार्टमेंटाक एक बारीक DSSची फायल पास जायना. लोकांचे अटल आसराचे व्हडली व्हडली भाशणां दिता, लोकांची घरां मोडोन पडटा. अटल आसराच्यो फायल दिवपा जायना, 1.5 लाखाच्यो पास करपा जायना. अरे हे कोण करून हाडटा? सगळे कायदे कानून कोण करता? तुमीच करता. तर बारीक समाजाच्या लोकांक अशे त्रास करता. आनी जेन्ना हे पयशे वांटपाचो उगत आहा, आपणा मदें वांटपाचो आहा, तेन्ना हे झगण मोताय वांटपाक आपणा इतलो शेअर जाय तितलो शेअर जायो थिंगा. आनी हेका लागून आज आमचे वयर थिंगसान गोंय पाड गायलो आहा. तर हो बीजेपी सरकार हो भ्रश्ट सरकार. आनी जो गोंयकार आमी सुसेगाद गोंयकार म्हणटा तो आतां आनी सुसेगाद रावचो न्हू. हांव मागता ज्यो सगळ्या गोंयकारांक जागृताय करा आनी ह्या सरकाराक हे पावटी घरांत हाडपाची गरज आसा. आयज हो बीजेपीचो सरकार आहा गोंयांत तो कमिशन एजंट. आनी आयज ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान अशें ह्या हिस्ट्रीन आमच्या गोंया सरकारान अशें केन्नाच जावंक नाशिल्लें की बीजेपीन सरकारान ह्या आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा, टॉप ऑफिसर्स आहा, तांकां कलेक्शन एजंट केल्ले आसा. आनी तांकां कलेक्शन एजंट कशें बाय फोर्स दिल्ले आसा, तांकां प्रमोशन दिल्लें आसा, तांकां बेकडयल्लें आसा. तुमी कलेक्शन करा आनी आमकां दियात, नाजाल्यार तुमचे ट्रान्सफरी. बाय फोर्स हो फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री, गोवन हिस्ट्री चल्ले बीजेपी सरकारान चल्लेले आसा. हे फक्त एकाच डिपार्टमेंटान न्हय, हो PWDन चल्ला, सगळ्या डिपार्टमेंटान चल्ला. आनी हे रायट फ्रॉम द टॉप. CM हेतून इनवॉल्ड आहा. CM वयल्यान सकयल पर्यंत
करप्शन सगळ्याकडे एजंट कलेक्शन एजंट बनलेले आहा. तुम्ही पयल्या टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगान सुद्धा तो PCB टाउन प्लॅनर आसलो तेका सुद्धा तेंच्यांनी खो यूज अँड थ्रो केलो पळय तो फूल तेका यूज केलो. लास्ट ताचे हे आहले रिटायर जावपाक लागलो त्या टायमार ताका सस्पेंड केलो तेंच्यांनी. हो सरकार जो आहा टोटल भ्रष्ट सरकार. लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. हे फायल्यो फक्त हेजेच न्हू सगळे बिझनेसाचे आहा. लायक आतां फार्मासी लोकल गोवन्साचे फार्मासी एकटोय फार्मासी ना सगळे ते भायले ते कोण ते मारवाडीचे सगळ्यांक एक फायल पयशे दिवन जाता लायसन मेळटा तांकां. आमच्या गोंयच्या सगळे फार्मासी सगळे बिझनेसी रेस्टॉरंट जावं फार्मासी जावं शॉ मिल्स जावं हार्डवेअर शॉप जाय सगळे भायले जाल्या. हे गोवन्स वील बी सफरींग. हे जे कलेक्शन एजंट बसल्या हे बंद जावपाक जाय. आनी ऑन मोरल ग्राउंड आय डिमांड चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस and he has to resign. येस सगळ्यांनी सांगलेले आसा. माझी फक्त एक बारीकशी हे आसा की सरकार म्हणटा आसतना आयज हे चल्ला करप्शन हे ते व तोच घडोवन हाडटा देव. कित्याक हे लोक जे आसा पळय हे देवाक फोटोन भितर गेल्ले हे बीजेपीन जेन्ना गेले पळय त्या देवाक जे प्रमाण जावन आयज हे तांकां भोगता. आयज हे भोगता तांकां आयज तेंचोच मंत्री सांगता आनी तो मंत्री सांगता तो घालता मंत्री गोंयच्या स्पिकराचेर घालता आनी तो उलता ह्यान पयलीं जाल्ले क्रॅश तेंचे आतां परत जाला. सो देव आतां ह्या जगान हांगाच दाखयता. पयलीं म्हणटाले की आमची जाणटी सांगताली पयलीं तुका सगळो वयर आन्सर दिवचो पडटलो म्हणून. पण आतां तशें ना. आतां जे कितें कर्मां करता ती हांगाच भोगूंक जाय. हे कित्याक म्हणटा खबर आसा आयज तुमी बारीक ते बारीक पळय बिझनेसमॅन बारीक व्हडले बिझनेसमॅनांक पळोवना बारीक बिझनेसमॅनांक पळयात. बारीक बिझनेस आयज सोंपून उडयल्ले आसात. तुमी बारीक पळयात हे कॉन्ट्रॅक्टर जे रोड करता ते सुद्दां इम्पोर्ट करता केरळांच्यान. कित्याक 30% कमिशन कमी पडटा आसतलें मे बी 50% आसूं शकता. आतां इलेक्शन लागीं पावला 2027 तेजेच कलेक्शन करता अशें खंय तरी एक दिसता. हे 2027 कलेक्शन करता काय म्हणून. बट हांव एकूच सांगूंक सोदता ह्या भ्रश्ट सरकाराक आज तुमी जे चलयला ही गोंयभर लोक पळयतात. गोंयभर लोकांक तुमी एकूच मेसेज दिता की ही गोंय आहा पळय ते तुमी विकून खावपाचें आसा म्हणून. तशें करनाकात. गोंयची जनता आयज जागृत जाल्या आनी येता त्या 27 इलेक्शनाक तुमकां खंय धाडपाक जाय पळय ही जनता धाडटली. हे म्हाजें इतलेंच मागणें की जनतेन हे सगळें कितें आहा तें पळोवचें. जनता आयज सगळे एज्युकेटेड आसा सगळे संस्कृत हे आसा. बट म्हाजें म्हणणें इतलेंच की जे चिने चल्ला पळय ह्या सरकारान हो देव दाखयता आनी ह्यान फुडें हो देव 2027 एका काबार करून सोडटलो. इतलेंच म्हजें म्हणणें. देव बरें करूं. आयज आमी पळयल्यात लँड स्कॅम ग्रॅबिंग चल्ला अँड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आर इलेक्टेड पॉलिटिशियन जे आहा. लँड अँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर नाजाल्यार NGPDA सगळे गोंयकार बारीकशे लोकांक त्रासान उडोवन दे पूट दोज पीपल इन ट्रबल. कित्याक दे गिव परमिशन्स. आयज आमी पळयला फ्लडिंग जाता लँडस्लायड जाता. कित्याक जाता कित्याक दीज आर द पीपल हू आर गिविंग परमिशन्स लेफ्ट राईट अँड सेंटर फॉर हिल कटिंग हिल फिलिंग लँड फिलिंग आणि डोंट आस्क मी वॉट नॉट. वी हॅव सीन दिस इन तालिगाव. वी हॅव सीन दिस ऑल ओव्हर गो what is happening, and today it is the responsibility of every citizen. You have to show these people with their place when they come to your house asking for what इचारपाक जाय बाबा तुवें गोंयकाराक कितें केला. स्पेशली बारीक जे लोक आहा तुमी सारखे त्रासान घातला तांकां. The poorest of the poor people today of Goa is suffering. Today they are many of them will get homeless because they do not have homes. You are breaking the homes of small people, and when these illegal constructions are happening, when these permissions are given left, right and center, some of them don't even have permission. पण तुम्ही डायरेक्टली त्यांना काय अटॅक करिना त्यांची घरां मोडना. बट बारीकशे लोक हा तुम्ही त्यांच्या घरां मोडटा. सो दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड ऑन. दोज हू आर रिच आर नॉट टार्गेटेड बट दोज हू आर पुअर आमचे गोंयकार जे हा ते टार्गेट करता. सो दिस इज समथिंग दॅट वी आर एज गोवन्स वी आर हियर टू प्रोटेक्ट अँड वी विल शो दिस पीपल ऑल दीज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां आतां त्रासान घालपाकूच जाय. अँड इट्स लेफ्ट अप टू ऑल द पीपल ऑफ गोवा. तुमच्या हातीन हा. भायर सरात उगी राव नाका. उगी रावला जे कितें चल्ला आमचे गोंयकार आनीक पाड जातले. इट इज लेफ्ट इन ईच अँड एवरी सिटीजन. आमी गोंयकार पण म्हणटा न्हू आतां भायर सरपाक जाय नाजाल्यार गोंय काबार.
फ्रांसीस हेजे पयलीं पांडुरंग मडकयकरान सिमिलर स्टेटमेंट केल्लो आनी आतां परत एकदा गोविंद गावडेन केल्लो आसा. सो फाल्यां तेणी समज इंटरनल मॅटर म्हटलो आनी ते फाटीं सरलेले. नाही ते फाल्यां इंटरनल मॅटर ऑलरेडी हांव तुका आयजूच तें फ्युचर प्रिडिक्ट करून सांगता. नॉस्ट्रेडामिस को फ्युचर प्रिडिक्ट कोत्तालो तें हांव तुका आतांच सांगता. बाबुशान पळय सांगलेलें की कोण पयशे मागून जॉब्स घेता आनी कितें कितें फायली पास करून पयशे घेता तेन्नाय तेंच जाल्लें. तेन्ना दामू नायक नाहलो, तेन्ना तानावडे आहलो. तानावडे तेका हाडलें, बसयलें, एका कोणच्यान बसयलें, दोगांक कितें जाय तें दिलें, नाजाल्यार चाय पिले, समोसा पिले गांवांत. मागीर सेम थिंग मडकायकरान केलें. मडकायकरान ते आतां आमकां आख्खें कळना ते मडकायकरान पळय पयशे मडकायकरा कडेन पयशे मागलेले ते बाबुशानूच मागलेले. ते आतां गोंय आख्खें गोंय जाणो. तेय हितून सीएमान तानावडेन तांकां हाडलो, बसयलो, तेंचे कितें आहा तें मिटयलें, दोगांकी तेंची पाकिटां मेवली पावली, तें थिंगा काबार जालें. ईडीक कोण गेल्लो, ईडी वर्शी बाकीचे केसी आहा ते ईडीचे केसी 50 वर्सां चलता. कितलेशेच केसी 10 वर्सां कमीत कमी चलता. हितून ईडीन ऑलरेडी हें फायल केला, सीआयडीन ऑलरेडी फायल केला की मडकायकरान तें म्हणलेलें तें कांय सारकें ना, एंड दॅट केस हॅज नो वॉटर अँड केस हॅज नो व्हॅल्यू म्हणून. सो हे कितें कोत्ता, हे आपणी कामां करपाक, आपणाची कोही बोल्सां भरपाची ती कोत्ता. गोविंद गावडेची आतां बोल्सां बरो ना, तेजे पाकिटां पावना म्हणून तो उलयला. फाल्यां परवा तेका बसयतले, बाबा तुजें कितें पावंक जाय आसलें सांग आमकां, बसून आमी करया. सगल्यांक बसयतली आनी मागीर ती म्हणटली तें ना, कांय नासलें, तें चुकून उलयला तो हें कांय ना. आनी आमकां तो गोंयकारांक पिशा काडून सोदता. सो दीस इज फॉर द पब्लीक टू नो. तेका लागून आमी हिंगा श्रमशक्ती भवनान येयल्या. आमी श्रमशक्ती भवनान येयल्या पळोवंक हें कितें कोण हें वीच एडमिनिस्ट्रेशन इज दीस. तेजेच पयशे घेता, तेजीच फायली पास करपाक हें आमी सोदूंक येयलेली हिंगा. दीस bullshitting of the Goan public has to stop. It has to stop means it has to stop. तुम्ही झगडून मोरा, आमकां कांयच पडलेलें ना. तुम्ही एकामेकाक फारान मारा आनी गाबार करा. पूण गोंयची परिस्थिती पळय सेसरान म्हणला पळय तो हें ऍट दी एंड ऑफ द डे सफर कोण जाता, मोत्ता कोण. तालिगांव थिंगा होडशेलान ते दोंगर कोसवता आनी मोत्ता कोण थिंगा सकला गोंयकार. ते एसटी लोक, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब लोक थिंगा सकला रावता, ते मरपाचे आहा. कित्याक हेंची फायली शेवता हे आनी वयर बिल्डरान दोंगर कातरला, कोणाक पयशे मेवला, कोणाक मेवंक ना, ते जाले तेंचे. हाल्ले पयशे, झगडली, मागीर सॉर्ट आउट केलें, तेंचे सगळें जालें. लँडस्लायड जावन मोत्तलो कोण एट दी एंड ऑफ द डे थिंगा सकला गोंयकार. हें आमच्या गोंयान घडटा. बारीक मनीस पळय आहा तेजी कामां जायना, तेका रस्ते सारके मेवना, तेका टॉयलेटी सारके मेवना, पब्लीक पब्लीक अकाउंटेबिलिटी, पब्लीक सर्विसीस कांयच ना, झिरो. हे झगडटा व्हडले फायलींचेर. झगडटा कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचे, कितले पयशे कोणाक मेवतले, सीएमाक कितले मेवतले, गोविंद गावडे कितले मेवतले. पाड पडटा कोणाची, धाकटे तियात्रिस्टाची. कित्याक कला अकॅडमी थिंगा मोडोन पडल्या. पाडान त्रासान पडटा. पण धाकटो पळय गोंयकार आहा थिंगा, धाकटो तियात्रिस्ट यूथ पळय तियात्र कॉम्पिटिशन करता, तेंकां सारके लायटी मेवना. कित्याक हे फायली शेवता हे पाड पडलेले हिंगा. दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा. थँक्यू. एक सांगते म्हळ्यार आज गोविंद गावडे आपण एसटी लिडर म्हणटा, तसो चावाडकारूय एसटी लिडर म्हणटा. हे एसटी लोकांची भावनाचेर हेवता. इतलो त्यांचो डिमांड आहा रिजर्वेशनाक लागून, कित्याक ते तेंचेर करिना. अरे तुम्ही सरकारांत आहा मरे, बऱ्या मरे. एसटीचो वोट जायो तुका, एसटीचे लिडर म्हणटा. गोविंद गावडे आनी चावाडकार हे दोगूय झगडटा आनी when two elephants fight the grass is tempered. तो हिंगा हे दोगूय झगडटा आनी एसटी लोकांचो दोगूय उजार करता, फायदो काडटा. तर हे लोकां एसटी लोकांनी पयले जाणा जावन घेवपाक जाय. हे तांचे पासत काम करना, हे आपणा सत्या पासत काम करता. तर हांव मागता एसटी लोकां तांय आख्खे गोंयभर तुम्ही हांकां ओळखून घेवचे. हे तुमचे लिडर म्हणटा तांकां हे फकत आपल्या सत्याचो फायदो चोयता, त्यांचो कोणूच फायदो चोयना. तर अनेक फावट सांगता एसटी लोकांन समजून घेवपाक जाय यांचे वयर. तशेंच आनीक त्या दीस सीएमाक जेन्ना सुपारी दिल्ली पळय ताचो फॉलोअप कितें घेतलेलो काय सुपारी बेश्टी दिली काय? एक्चुअली तें अनप्लॅन्ड आशिल्लें. तें हांव थिंगा एका दुसऱ्या इव्हेंटाक गेल्लो आनी हांव त्या इव्हेंटांतल्यान भायर सरतालो आनी सीएम भितर सरतालो म्हणून हांवें ताका वळखिलो आनी ते म्हाज्या हातीन आसली सुपारी म्हणून हांवें ताका दिली. आनी ताका हांवें सांगलें सर तुका मागीर हांव मॅसेज करता. पूण सुपारी तेज्या हातीन दिवपाक मेवली. सीएम अपॉयंटमेंट काय आमकां दिना. चुकून ते दुसऱ्या आमकां मेवलो आनी ताका सुपारी दिवपाचें हें मेवलें, म्हाका भाग्य मेवलें म्हणून हांवें ताका सुपारी दिली.
पूण आमी आयज आतां पीसी हिंगा भितर सरलेलो आमी ताका सुपारी दिवंक सोदताले पूण तो भायरूच सरोना आमकां पळोवन दिसता तो थिंगा दिसभर भितरूच उरतलो पीसी आमचो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWC तर हे सरकाराचें हें चल्लां दे डोंट वॉन्ट टू मीट ऑपोजिशन पीपल दे डोंट वॉन्ट टू मीट लिडर्स लायक अस टू आस्क देम क्वेश्चन्स दे वॉन्ट टू डू इट अमंग्स देमसेल्व्स आनी तेंचे भितरूय जायना पळय तेन्ना आहली गजाली की बाबा हे फायल घेयना आनी ते फायल गेले आनी हे जे पयशे हातान तेजे पयशे हातान हे सरकार जालां आख्खेच म्हणलें आख्खें करप्ट जावन भितरल्यान कोयमेलां तें सरकार आनी गोंयचें आनी कांय उरलेलें ना सरकार म्हणून तें उरलेलेंच ना इट इज कंप्लिटली रॉटन फ्रॉम इनसायड इट इज सो रॉटन दॅट गोवा इज गोइंग टू सफर आनी इज ऑलरेडी स्टार्टेड सफरिंग आमी पळयता ऑडिशनान जाता तो डायरेक्ट परिणाम हे सरकाराचे परिणाम मत्ता कोण लोक आमचो आर पीपल आमचो गोंयकार पळय बारीक गोंयकार आहा तो मत्ता कित्याक वयर दोंगरार फायली हेणी हाडलेल्यो पयशे बाबुशान हाडलेले CMन हाडलेले विश्वजितान हाडलेले सगल्यांनी हाडल्या पयशे ते हेणी पयशे हाडल्या मोत्ता आमचो गोंयकार थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर